संसोम्या मंदिरात जमल्या गीता गावना तुका हसिताव आमचे तुवे उतुल्या सुदेण्यापासून अर्गा मेटयताव दिनवाशिकाचा खपय मोगाळ तूं आमचो जावून रक्तय आमकां सदां मोगा सुखा दुखा दिन आमकां आधार सदांय आमचो बळगून सांबाळणार संतोषान सोमल्या मंदिरां जमल्या गीतां गावना तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सदेण्यापासून उर्गा भेटयता दिनवशी कळसा. मगळ भावांनो भयणींनो, क्रिस्त येण्याच्या काळ असो तो आयतार आज आमी संभ्रमता. ह्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया आनी देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून जोडून घेवया. मध्यम मुखांतर जर कोणाक इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तर सर्व पिडेस्त भावा भयणी पासत हातुळणार आस्पत्रेंत आनी आसच्या सर्व भावा भयणी पासत विशेष करून आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तांचे पासोटी आमी विशेष करून हे संदर्भार मागया. हे संदर्भ अर्गामिस्ता फाबियन जेसेमेंडोन सदवकतार अर्गामिस्ता लॅन्सेटी सोजा कॅन्सर पिडेची सर्जरी यशस्वी जाल्ल्या खातीर अर्गामिस्ता अलिशानी एडवर्डाचें लग्नाचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गामीस दिता पाऊल मतायास डिसोजा कुर्ला मुंबय ह्या सर्विरे बसत मागया मोसंबिस्त बसत मागया जे कोणा मागतान बसलां सगळास कडून तांच्या बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आयच्या दिसा आदवंत कालाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक हे कुटाम जावन ह्या एवकारिस्ताच्या हवेदी बोवारी आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां इमानुएल वा देव आमच्या सांगता आसा ते वळखून घेवंक आपयता. आयच्या सालते जिणेंत देवाचे हजारपण वळखून ह्या संवसारांत आमकां मोग आनी सांगात दिवंक आयिल्ल्या जेजूक आमची काळजां मनां उक्ती करया आनी संतोशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. मगळ भाव भयणींनो, इम्मॅन्युएल देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अनुभव आमकां जायचे तरी देवाचें लक्षणां देवाचे गूण आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. तर देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलें आमकां खात्री जाता आनी ह्या दिशेन मेटां काडूंक शकता. देव आमच्या सांगाता सदांच आसूं दी आनी आमचें जिवीत ताच्या उतरा काल परजोडून दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ सामानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमच्या पदकाची दूख धरया. मगळ जेजू तुजें उतर सदांच तूं आमच्या मदें आसाय म्हूण आमकां दाखोवन दिता. ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर पश्चाताप बक्षाने मागून म्हणटा काकूळट कर आमची आबा बापा काकूळट कर आमची काकूळट कर आमची आबा बापा काकूळट कर आमची
सुम्या जेजू एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुजें हजरपण आसा म्हूण तूं दाखोवन दिताय. पूण एकामेकाचो मोग आमी करूंक सरवल्या तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापवता हांव बक्षाने मोगोन म्हणटा हांव. काकूळट कर आमची सुम्या जेजू, काकूळट कर आमची. काकूळट कर आमची सुम्या जेजू, काकूळट कर आमची. बरें करा जिवीत सोडा म्हूण दापोवणी दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसर हगे गर्व थोडे पुटी बरें करूंक अडकळ जाल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पवित्रात्म्या पश्चात्तापवता हांव दूख दर म्हणटा हांव. काकूळट कर आमची पवित्रात्म्या, काकूळट कर आमची. काकूळट कर आमची पवित्रात्म्या, काकूळट कर आमची. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांबी आमच्या घर सांगाती ते सवां खातीर विशेष करून आमी मागे. सर्वेस्पर आमच्या भौमोगाळ बापा, तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजे कृपा वत म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान अहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुना माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण अहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेरस परस तुमकां एक खुना दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुका. भितर सरता सर्वेश्वर, राजाती महिमेचो. भितर सरता सर्वेश्वर, राजाती महिमेचो. सर्वेश्वराची जावन आसा प्रितुमानितांतली सगळी क्रिस्तकाय. संसारांनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर ती खातीर कंद दवरल्या. भितर सरता सर्वेश्वर, राजाते महिमेचो. सर्वेश्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळनात. ताच्या पवितळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य.
जो नितळ हातांसो आनी निर्मळ अंतस्करणासो खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिनात सल्याक फावो भितर सता सर्वेश्वर यासाठी महिमेचो भितर सता सर्वेश्वर यासाठी महिमेचो. सा पावलोन रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवाकान धर्मदूत जावंक आपयिल्ल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतेल्या आनी आपणाची स्वंत परजां जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मारिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली. ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयंतली रक्तामासा प्रमाणे तो दाविदाचे संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांचो जिवांत उठयल्या वेळा तावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर जाणांक विदेवपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटे काडूंक ताजेच वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयल्ले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेच मदले. देवाचे उतारे. Hallelujah, 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 hallelujah. आपले एका मुखारसली गर्भस्थ जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमान म्हणून आपयतले तशें म्हणा देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. क्रिस्तचे जनन हे परी जालें ताच्या माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेश्ट जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक उबी येनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार चली गर्भेश्ट जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. जुजेन न्हिदंतलो उरतस
सर्वेस्पराच्या दुतान प्रमाणे केलें. मरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली, पूण ती आपल्या पुता प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हणलो अर्थ. इजाया प्रभातान लगभग 600 वर्सां फुडें हो प्रभात केल्लो, देव आमच्या संगता. आनी आज स्वप्नांत एक दिसती पडून देवदूतांनी म्हणलें इम्मानुवेल, देव आमच्या संगता. देव आमच्या संगता आसा गी म्हणलें सवाल. जेजूची थोडीं उतरां आमी उडासा काडलीं जाल्यार जिवंत जावन सर्गा सोडून वेताना सांग म्हळें वसा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करा. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिया. वसा पूण उडास दवरा, हांव तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. सदांकाल देव आमच्या संगता. ताणें म्हळां जंय जोग वा थेग म्हज्या नांवी संपतात तांचे मोदें हांव आसां. तांचे मोदें सदांच हांव आसां. ताणें म्हळें जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करतात तें तुमी म्हाकाच करतात. म्हाकाच करतात म्हणजे हांवें एक बरी करणी म्हज्या भयणीक हांवें केली जाल्यार, म्हज्या भावाक हांवें केली जाल्यार ती सोम्याक केल्ली बरी. सोमी आमचे संगता. तिसऱ्यान ताणें म्हणलें तुमकां कश्ट भोगूंक मेळटले, दगदणी सोसूंक मेळटली, ह्या वेळार तुमी कंत करचे न्ही. उडास दवरा, हांव तुमच्या संगता आसां. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सोम्याची उतरां फुट जायनात. देखून देवाक 3 तरान आमी आपयता. गॉड इज ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट म्हळ्यार ग्रीक भाशेन ओमनीपोटेंट म्हळ्यार देव सर्व शक्तिवंत. देवा मुखार कोणूच रावोंक शकना. देव सर्व शक्तिवंत. गॉड इज ओमनी प्रेझन्स. ओमनी प्रेझन्स म्हळ्यार देव सगळ्यांनी आसा. सगळे देव नातलेली सुवात ना. देखून आमी ल्हान आसतना इस्कॉलांत एक काणी आसली न्ही, एक गुरुजी भुरग्यांक खेळीन दिता, 7 जाणां भुरग्यांक शिश्यांक खेळीन दिता आनी म्हणटा ती तुमी व्हरून खायचे. खंयसर तुमकां कोणी पळयना त्या सुवातेर तें खेळें वचून तुमी खायचे. आनी ताचे शिश्य गेले सगळ्यांनी, थोडे माडा मुळा, थोडे बाथरुमाक आनी थोडे खंय लिपोवन मोरये बंदार लिपोवन कोणी नासलेले सुवातेर वचून केळें खावन आयले. एकलो पाटीन ताणा येयलो केळें खावं ना. गुरुजीन विचारलें ताका सगळ्यांनी केळें केलें, तुवें कित्याक खावं नाय? आनी तो म्हणलो गुरुजी तुवें सांगलें कोण पळय कोणूच पळयनात त्या सुवातेर हें केळें खावंक तुवें सांगलें. हांव ती सुवात सोदून गेलो, पडो एकलो मात्र कळनासतना पळोवन आसलो सगळ्या सुवातेर. कोण विचारलें ताणें? देव म्हणालो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा मुखारान लिपोवन आमी आसचेत, पूण देवा मुखार लिपोवन आसूंक साध्य ना म्हणलें सत आमी जावंक जाय. देखून गॉड इज ओमनी प्रेझन्स. आनी तिसरें गॉड इज ओमनिशन्स. ओमनिशन्स म्हळ्यार देव सर्व जाणार. देव सर्व जाणार. देवाक नेण आसलें खंयचेंत ना. आज संवसार असलो प्रगती जाला जाल्यार मनशाच्या जाणवाय वरवीं जाला, पूण ती जाणवाय देवान मनशाक दिल्ली. त्या जाणवायन आनी 1000 वर्सां फुडें संवसार कसो आसत म्हूण आमकां सांगूंक साध्य ना. 1000 वर्सां फुडें कसो आसत म्हूण आमकां सांगूंक साध्य ना. बदलावण जावनूच आसा संवसाराची. ही सगळी समजणी ही जाणवाय देवाची.
देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या संगात आसा पूण हो देव आमच्या संगात आसा जे जाल्यार, देव आमच्या संगात आसा जे जाल्यार आमच्या थंय कसलीं लक्षणां आसूंक जाय. देवाची थोडीं लक्षणां. मोग, खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. देखून जुवांवचें वांजेल, जुवांवचो वांजेल आनी जुवांवचें पत्र तो म्हणटा देव जावन आसा मोग. कोणा थंय मोग आसा, मोग तुमी जाणात. मोग म्हळ्यार कितें? लव म्हळ्यार तुमी जाणात न्ही गी. व्हंकले न्हवऱ्यान करचो लव न्ही, मात्र न्ही. वा चेडे चेडवान करचो लव मात्र न्ही. लव म्हळ्यार, मोग म्हळ्यार तो विशेश सक्तेचो एक अनुभव. तो आवय भुरग्या मोदें, बापाय भुरग्या मोदें, भाव भयणी मोदें, इश्ता इश्टिणी मोदें, घोव बायले मोदें आनी चेड्या चेड्या वा मोदें, लवारा मोदें आसतो मोग. आनी ह्या मोगा विशांत सांत पावलो कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13 भोव अपुर्बायेन विवरिता न्ही गे. बऱ्यांक तो म्हणटा देवदूतांची 22 जाणां आसोनी, पळया तो म्हणटा देवदूतांची 22 जाणां आसोनी मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी डायन डाणा 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 न्ही गे. बरोल्ली बशी आवाज करताय करना, खाली बशी टाईन 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 जाता. बुरुलो कोळसो आवाज करताय, आवाज करिना. तो चुकला पडलो जाल्यार डब्ब थंय तो बसता. खाली कोळसो पडलो जाल्यार मार्गार टायना डाणा 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 करता. मोग म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार हांव आवाज करिना. हांव मोग करता म्हण तोंडान सांगिना, बघन बऱ्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता. आनी सांत पावलो म्हणटा मुंदर सुनो, तुज्या मोतींत असलेली चिंतना पारखुची सकत म्हाका आसोनी. तुज्या मोतींत असलेली चिंतना पारखुची सकत म्हाका आसोनी. जर तर मोग म्हज्या थंय ना जाल्यार हांव कांयच न्ही म्हणटात. हांव कांयच न्ही, झिरो, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ म्हणटा तो. परत तो म्हणटा म्हजो जीव लेगून उज्यान घालून लासो तितलो भवर्थ म्हाका आसोनी. मोग म्हजे थंय ना जाल्यार म्हाका कांयच उपकारना, कांयच उपकारना, कांयच उपकारना. म्हजे आस्त, म्हजे बदेक, म्हजें जिवीत कांयच उपकारना. देखून मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग राग मोतीन दवरिना, अपकार चिंतिना, पेल्याचें नांव पाड करिना. मोग सगळें सोंसून व्हरता, मोग सगळें बक्षिता आनी मोग केदींकच सरना. पळय अपुर्बायेची उतरां. आनी वो मोग जावन आसा देव. आनी वो मोग आमच्या कुटुंबांत, वो मोग म्हज्या जिवितांत, वो मोग म्हज्या परिसरांत आसा जाल्यार देव आमच्या मदें आसा म्हूण स्पश्ट. कळ्ळें गी. दुसरें शांती, पीस, शांती. देखून जेजून थोडे पटी साहित्य पटी म्हणलें अशें शांती तुमकां, शांती तुमकां, शांती. खंयसर समाधान आसा, खंयसर संतोष आसा, खंयसर मैपास आसा, त्या सुवातेर देव आसा. कित्याक देवाचो वर्तो गूण शांती. देखून हो क्रिसमस फेस्ता वेळार सर्गींतावन शांती हाडून आयिल्लो, सर्गींची शांती, सर्गींचें समाधान ह्या संवसारांत हाडून आयिल्लो. देखून देवाचें उतरत एक शांती समाधानाचे हातेर. आनी खंयसर शांती आसा, खंयच्या घरांत शांती आसा, खंयच्या घरांत समाधान आसा, त्या घरांत देव आसा. झगडें, आमाल पिवोणें, दोशी, करंदाय, माराफार असलेल्या घरांनी देव आसूंक साध्य ना. कोणीय म्हणूंक जायना. तसलें केस्त, तसली गालटो, तसले दोशी, तसले एक ना समाधान असलेल्या घरांनी देव आसूंक साध्य ना. तिसरें एकल्याच्या गूंड बाबार्थांत देव आसा. गूंड बाबार्थांत. पळया जोबाक जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळे तरी देव ताचे तान पयस सोंग ना. देव ताचे संगात रावलो. पावलोक जायते कश्ट आकांत मेळ्ळे पूण जाल्यारय पावलो खंगल जावंक ना. तो म्हणटा म्हजे अस्कत काय बोल दितलो. देव म्हजे सुमे आसलो, सुमी म्हजे आसलो.
म्हजे अस्कतकायेन म्हाका बळ दिवच्याक. द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणटा तो. तीच म्हजी सकत म्हजे संगत आसा. देखून जेजून म्हणलें तुमी भिवची गरज ना, हांव तुमचे संगत आसा. तुमच्या कश्टांत, तुमच्या दुखांत, तुमच्या समस्यांत हांव तुमचे संगत आसा. आनी ताचे उपरांत देव सेवेच्या जिविता मुखान सेवा, खंयसर सेवा आसा, खंयसर सेवा आसा थंयसर देव आसा. देखून जेजू म्हणटा एक कप शेळ्या उदक म्हज्या फाटल्या उदाराक तुमी दिलें जाल्यार तसो प्रतिफळ तुमकां सुखसो ना. जे कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणींक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. खंयसर सेवा आसा. जेजू म्हणटा हांव आयलां संवसाराक उजो पेटोवंक. कसलो उजो? वो सेवेचो, वो मोगाचो, वो भवर्ताचो आनी वो शांतीचो उजो पेटोवंक हांव आयलां. वो उजो म्हाका आतांत पेटलेलो जाय. खंयसर सेवा आसा थंयसर देव आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून हें सत मदर तेरेजान आपल्या जिवितांत दाखोवन दिलें. सेवा कश्टदेल्यांची, पिडेस्तांची, कोडकारांची, अनाथांची, विधवेंची, सणून गेल्ल्यांची सेवा केल्ल्यांत देव आमच्या मदें आसा म्हणलें रुजव करून दिता. देखून एम्माउसाच्या वाटेन समकून वेथेल्या सिसांच्या जिवितांत पळया ते एका रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ले, एका रितीच्या ओत्तडाक वळख जाल्ले. आनी जेजू विशान ते उलोवन येता आसतना जेजू तांच्या संगात आसुल्लो. आनी जेजू तांच्या संगात आसतना तांकां एका रितीचें समाधान, एका रितीची तृप्ती. कश्ट आसात, खंत आसा, भिरांत आसा, भंय आसा जाल्यारय एका रितीची दादोसकाय तांच्या संगात आसली. देखून ते म्हणटात आमच्या संगात राव सोम्या. स्टे विथ अस लॉर्ड. आमच्या संगात राव. स्टे विथ अस. पळया एक समाधान दितलो, एक धैर्य दितलो, एक मोग दितलो, सेवा दितलो व्यक्ती आमच्या मदें आसा जाल्यार ताका म्हणटा हांव तूं आमच्या संगात राव आज राव. आनी ते म्हणाले आमच्या संगात राव सोम्या. आनी देव म्हणटा एम्माउसाच्या वाटेर सिसांच्या घरा मात्र न्ही, हर एका संवसारांतल्या कुटुंबांत, हर एका संवसारांतल्या सुवातेर, हर एका मनशाच्या जिवितांत हांव रावंक अशें येता. हर एका मनशाच्या काळजांत, हर एका मनशाच्या सुखांत दुखांत हांव रावंक अशें येता. देखून इम्मानुएल देव आमचे संगाता. पूण ह्या देवाक आमचो कर्ण घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी तो म्हणटा कितें एक स्त्री गर्भेस्त जातली आनी तिका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणटले. इसाया प्रवादीन म्हणलें इम्मानुएल देव आमचे सांगाता. आनी ह्याच इम्मानुएलाची खरी वळख घेतलो सांत पावल म्हणटा दाविदाच्या कुळयेंतलो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आमच्या मदें जियेल्लो तो आजुनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जिवंत देव जावन आमच्या मदें जिवन आसा. आमच्या मदें जिवन आसा. अदृश्य रूप देवाचें आमच्या मदें मनशा रूप घेवन तो आजुनी आसा. आनी हें सुवार्ता उगडापे करताना म्हणटा इम्मानुएल देव आमच्या संगाता. तर देव आमच्या संगाता आसा की खंडीत आसा. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन ह्या देवाक वळखूंक आमी थोडे फावटी सुखोन पडटा. क्रिस्मसा दिसा आमी एक गीत गायता न्ही, ल्हाना बाबा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो देव बाळमोर येसो रडच्या बाळशाच्या रुदानांत तो मेळ्ळो. कश्ट जाल्या मनशाच्या जिवितांत मेळ्ळो. सोदून आसता आशेवन आसता बाळोक जेजू म्हाका मेळ्ळो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया भोवा पुरबायचें गीत आज थोडे फावटी पळयता हांव. आजच्या पेपरार एक आसा 5वे क्लासीच्या भुरग्याक एका टिचरीन वयता सकयल उडयलें गे. परच्या एका पेपरार आसलें एका जल्मल्ल्या भुरग्याक आवयन आस्पत्रेच्या माडयेंत सकयल उडयलें. आनी एक पेपरार आसलें एका मार्गदेगाच्या बॉक्सांत एक जिवंत बाळ आसलें गे. कितलींशीं बाळां तशींच कचऱ्या डब्यान गे.
कैंगी अनाथ जावन जल्मतात, कैंगी पेटे खातात, सुणी खातात. कोण पळयता? जेजू जल्मोंक कशें येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, निरंतर जल्मोंक कशें येता. पूण कसल्या डब्यान गी आनी कैंगी सुण्याच्या हातांत सुण्याच्या तोंडान बली जावन वेता. जेजू जल्मोंक कशें येता, जल्मता वाडटा, पूण दुबळी गायाच्या त्या ओत्तडांत वखद नासतना, आस्पत्रेक दाखल करूंक थांग नासतना पिडे वरवीं तो मरता. जेजू जल्मोंक कशें येता, वाडटा, पूण मोग दितले नासतना, सेवा करतले नासतना मार्गार भीक मागून वताक करपोन इवाक कडकोन आनी पावसाक भिजोन मरता. जेजू जल्मोंक कशें येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू आमच्या मदें रावोंक कशें येता, पूण थोडे फावटी ताका आमी अवकाश करून दिना, ताका आमी सांबाळूंक वचना. देखून जेजू म्हणटा, जे कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सत मतीन दवरना. आमी खुर्सा पळयलें जाल्यार जेजू आमच्या संगात आसा. जेजू मनशा रूप घेवच्या फुडें 100 पटी चिंतलें व्हडना ताणें. कित्याक म्हळ्यार हांव खंयचें रूप घेवन वचों, आनी देवान आपणाचें रूप घेतलें, मनशाचें रूप घेतलें. कित्याक हर एक मनीस हर एका मनशाक पळयतना देवा सोडा सई. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या सोमयाक वळखुचें प्रयत्न करया. मोगांत, सेवेंत, शांतींत आनी भावार्थान सोमयाक वळखुया, सोमयाक प्रगट करया. देव आमच्या संगात आसा म्हणून मानून घेवया. आमीन. उबी रावया तरी एका देवा त्या सुलाम सभावा तूं सारया. सगळीं संगाता आमी म्हणया, सतमानता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी विधमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोमयाक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो, अहंकार मर्यादान जल्मलो, 5 विलेगांतांनी कोसोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्वदेवता देवापाच्या उजव्या बसला, तीन तान जिव्यांनी मेल्ल्यान दिमर्सेबी करूं येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पुय सभीक, भक्तां सैकतार, पथकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवन पोण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता. तो आमच्या संगात आसा म्हणलें सत मानून घेवंक आनी ताका प्रगट करूंक, ताची सेवा करूंक जायची कृपा आदार बेसवा ह्या मागण्या मुखार जोडून घेवया. बापा, तुज्या पुतान ह्या संवसारी आराम केल्लें मिसांव मुखार वरच्या पापा फ्रांसीस, सर बेस्प, येजाका आनी धर्मीक भावा भयणीक तुज्या पुताचे कुशेवरमाने आपल्या शिकवणी आनी देखी मारिफत जारी करूंक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची विंचवणी एक मिसांव म्हूण घेवन लोकांच्या गरजो समजून देशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा वावरूंक बरें मोण दी म्हूण मागता. बापा, आमची मागणें आयक. आमच्या फिरगजीच्या हर एका कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमी तुज्या पुता जेजूचें हजर पावन आमच्या कुटुंबांनी बगुशें कर आनी त्या अनुभवान कुटुंबांत राजी संदाना मारिफा साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांक तशेंच प्रायवंतांक तुज्या हातांत समर्पिता. तांकां बरी भलायकी दी. तुजे कुशेवरमाने तांचे कश्ट सोंसोवंक आदार दी. बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफत तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. हर एका युवाजानाचेर तुजें बेसांव घाल. तांचो फुडार रुपीत करूंक जानवेन भर. आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुजे सेवेक विंचून काड म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताचें हजर पावन आमच्या मदें वळखून तुका मानवांची जिणी जिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सांज जोतात देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पोणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वोंवटी सोनीक दानस फळ येतेश्टमापान तांकां मेळसो कर. सांगतास ह्या फोंतळार हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान
आनी कुमकेन शाबिताय पंथा पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर मौनपणी आमचे कसकी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सगळो आस काडया तांचे पसत मागया. विविध कस्तां नसता वळख जाल्ल्यां पासत, पिडेस्तां पासत, प्रायवंतां पासत, अंतुळणार असलेल्या सर पिडेस्तां पासत, मतीच्या आनी कुडीच्या पिडीन कश्ट दिल्या भुरग्यां पासत, युवजनां पासत, सर्वां पासत आमी मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा मनशा कुळाक बाबर्ताचें, शांतीचें, मोगाचें, सेवेचें वरतें दिणी दिवचे खातीर तुज्या पुता तुवें संवसारांत हाडलोय. आमचे मदें शिवून तसले गूण शेगूण ताणें आमकां घडीत केले आनी तेच शेगुणाचें जिवीत रुता करून ताणें आमकां उलो दिलो आनी आपूण तुमचे संगात आसा म्हूण बसयलें. ह्या सबर वर्सां जिवनाचे आमकां क्रिस्ताचे शेगूण मनशा कुळा परजळीत करूंक जायते सगळी कृपे तेणी फोव कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 128 C48 48. भेटयतावी काणीक बापा समुद्रार्पणा दिला तो भक्ती समर्पितावी काणीक मोगाची काणिका सगळी भेटयतावजीनी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रुखा जाव तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कुर्बादी जीवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदाद बाबा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा ती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या भविष्याच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बहुमोगाळ बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवंत ओंकारमयाची कूस फळ केली. तुजे विधेचेर आमी दवरल्यान तीन देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट याद केली आनी तो पावतच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या सल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारां सर्वेस्पर
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा उन्सर्गी तुकाच उन्सर्गी तुकाच उन्सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावे येता काकाच जय 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 उन्सर्गी तुकाच उन्सर्गी तुकाच उन्सर्गी तुकाच पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावांनो बहिणीनो हे बहु पवित्र घडयेन भक्तीपणी वांटली सावया देव आमच्या मध्ये आसा आमच्या संगत आसा म्हणलें मानून घेवंक हे ताचे कुडी रक्ता वरवीं फावो जावं दी म्हण मागे बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोंगूट परगटुया सुमी जेजू मेलो सुमी जेजू मेलो सुमी जेजू जीवन जाला ओ बावडता सोगूट आमी परगटा जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार बळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरे देवाच्या माये संगती तिसपती भगेवों जुजे भगेवों धर्मदुता भगेवों जुता देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां वोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तची आशना मतीन दवरना जेजू आमचे सवय आसा म्हणलें सत मानून घेवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोमयेन शिकलेल्या मागणी सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं
तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची एसकुलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगोस नेमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेणे बुरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतीने सर्व पातकांते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या रजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माये मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया इजवून आसा जिवंत देवाचे शेळये आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आमकां मरयेची उदरी जल्म घेतली आमच्या सगळे आदी आसली आतां आसतली आनी मुखार आसतली सदां जिवंक अशें येता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन उगाल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत दातारा उगाल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत दातारा कितली मोवाता कुळ तुजी असीम दयाळाय सगीची दैवीक आनंदा दुस्कची ओवीक नामची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत दातारा खळजंत येयल्ल्या सोमयान जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत सदांच तूं येता मोग दिता बवर्त दिता संतोष दिता समाधान दिता भलायकी दिता ह्या सोमयाक अर्गां दिवया तुमची जाब अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक पिडिशेंतले निवारलेल्याक दिसपडतो ग्रास फोवो केल्ल्या खातीर कालच्या दिसा सर्वायटांतले विघ्नांतले अवघडांतल्या अपायांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोवो केल्ल्या खातीर आयसू दीस पळोवचे भाग फोवो केल्ल्या खातीर ह्या दिसा मिसाक येवचें बलिदान ह्या मिसाक येवचें भाग भाव करना ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावचें भाग फोव केल्ल्या खातीर देवाचें उतर आयकूंक फावो केल्ल्या खातीर क्रिस्ताच्या उंड्या मारिफात आमच्या जिवितांत आत्मीक पोशण जावन आयलेल्या खातीर अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू होगळप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा हे तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी बरवर्शान
भरल्या आमच्या षडवंदराच्या जल्माची परब जितली लागी लागी पावता तितली व्हड व्हड जावं आमच्या भक्तीची सेवा हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. वसुने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका ಪಾನ್ಸಂಗೋ 220 G2 आमच्या सौम्या चढय आमकां पातक्यादन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या देव दरवेगी या सलवारच्या मनशा कुळा नासा दिन सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक दुनिया अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद देवा भगीन गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या स्पनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.